नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कार्यावळीचें नांव आसा स्टेट ऑफ मायंड आनी ही स्टेट ऑफ मायंड घेवन फुडलीं 2.5 वरां आमी तुमचे बरोबर आसतले. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले वेगवेगळे नामवंत मनीस आज गोंय घटक राज्याच्या ह्या मुहूर्ताचेर गोंयचो सद्याचो स्टेट ऑफ मायंड कसो आसा तांच्या स्वताच्या क्षेत्रा भितर हे फाटले 1 वर्स ते 1.5 वर्स ज्या तरेन आमी वेगळ्या रितीन वागपाक लागल्यात, चलपाक लागल्यात, किती फरक पडला आनीक हातूंतल्यान पॉझिटीव गजाली किती भायर सरल्यात आनी लास्ट म्हळ्यार कितें बदल जाला आनीक मुखाल्ल्या बदल जे जावपाचे आसात तांचे कडेन कशें कोप अप करप. ह्या विशयाचेर गोंय घटक राज्य दिसाक ही स्टेट ऑफ मायंड कार्यावळ आमचे वेगवेगळे एंकर्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या नामनेच्या मनशां बरोबर फुडली 2 ते 2.5 वरां तुमचे बरोबर आसतले. आनी आयच्या ह्या पयल्या सेगमेंटाक आमकां जॉयन जातात गोंयांतले नामनेचे उद्देजक मनोज बाब काकुलो. मनोज बाब वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं विचारता की फाटली 1.5 वर्स कशें गेलें आनीक तुमी एक बिझनेसमॅन म्हणूनच न्ही एक गोंयकार म्हणून ह्या 1.5 वर्सां कडेन कशें पळयतात? प्रमोद, खरें सांगपाचें म्हणल्यार हे 1.5 वर्स एक भयंकर वायट स्वप्नशें गेलें आनी आय थिंक सगळ्या लोकांक तेंच जालां आसतलें. केन्ना कोणेच चिंतूंक नासतलें आमच्या हाज्या पयलींच्या जनरेशनांनी आमच्या जनरेशनान की आमकां अशे दीस पळोवचे लागतले म्हणून. इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. अनफॉर्च्युनेटली सांगप म्हणजे मनशाक मनशाची घाण येवपाक लागली ऑन द सोशल फ्रंट. हांव तुका काल मेळटालो, हांव तुका आज मेळोंक सोदिना, अशी परिस्थिती सोशल फ्रंटार आयली. ऑन द वर्क फ्रंट प्रत्येकाक फायनान्शियल भयंकर लॉस जालो. तो मागीर सर्विसान आसूं किंवा प्रोफेशनल आसूं किंवा धंदेवाईक आसूं, एवरीबडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. म्हणजे इतले तेंप पळय ताणें आपणे कोणें जोडून दवरलेले सेविंग्स केल्ली ती सगळ्यांची सेविंग्स लोकांची वचपाक लागली. आनी आतां अशें जाल्लें की पयलीं आमची इंडिया ओवरऑल किंवा गोंयकारांची सदांच थॉट प्रोसेस कितें आसतालो की आमी वी यूज टू थिंक अबाउट फ्युचर, प्लॅन फॉर द फ्युचर, जोडून दवरप, सेव करप, so that front generation or the next generation are more safer and all these kind of things. म्हणून आतां अशें चल्ल्या परिस्थिती की फाल्यां कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. So is it right to plan for the future or should we change our lifestyle to like how the westerners do, live for the day म्हणटा पळय तशें. So from that point of view सगळ्यांची मनस्थिती पयली आशिल्ली 1.5 वर्सां फाटीं तशी ना. कंप्लीट लोकांचो थॉट प्रोसेस चेंज जाला. तुम्ही बरें सांगलें की आमी पयलीं स्टुडियोक बरोबर बसून कार्यावळी करताले, आज झूम किंवा स्कायपाच्या माध्यमांतल्यान करतात. वेवसाया भितर हे जे ऑनलायन गजाली सुरू जाल्यात ताचो फायदो जाला काय लुकसाण जाला? डेफिनेटली नुकसान जाला. विदाउट अ डाउट नुकसान जाला. कित्याक एक गोष्ट लक्षात धर, जी पळय मनशाक मनीस जेन्ना मेळटा, शेक हँड करता किंवा दोळ्यांक नजरेक नजर घालून पळोवन पळय जो तुजो धंदो जाता किंवा तुजे एक्सप्रेशन्स कन्वे जाता, तुजे फिलिंग्स कन्वे जाता, ते केन्नाच ह्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्यान जावंक शकचे ना. बिकॉज ऑफ वीच जी पळय आमची वॉर्मथ ऑफ डुईंग बिझनेस पळय आशिल्ली वीच इज गॉन. वी मायट डू मिटिंग्स ऑन झूम ऑर वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म, मिटिंगो जातल्यो, पूण बिल्डिंग ऑफ रिलेशन्स और गेटिंग टू नो इच अदर बेटर जे पयलीं आशिल्ले, उतराचेर धंदे जाताले, उतराचेर कामां जाताली, आय थिंक दोज डेज आर गॉन नाव. कितें दिसता तुमकां की तुमच्या वेवसाया भितर मोर पर्सनलायज थिंग की तुमी कितें बदल केले एज अ इंडस्ट्री कॅप्टन म्हणून, एज अ हेड ऑफ युअर बिझनेस म्हणून किती बदल केले आनी खंयची बदल सगळ्यांत चड चॅलेंजींग आशिल्ले? म्हज्या पर्सनल बिझनेसान सांगपाचें म्हणल्यार आय थिंक हांव अशा सेगमेंटान काम करतां वेर वी आर द वर्स्ट हिट. पोरूं 24 मार्चा पासून पळय जेन्ना लॉकडावन गव्हर्मेंटान अनाउन्स केला तेन्ना पासून द मॅक्झिमम हिट आर ऑल द बिझनेसीस दॅट आय एम इन. वेदर इट इज F&B बिझनेस, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार्स, बँक्वेटिंग बिझनेस, पार्टीज जाता, फंक्शनां जाता ती सगळीं बंद जालीं. मॉल, रिटेल,
लोकांनी कितें जालें पयशे सेव करपाक लागले सो वाय वील एनीबडी गो एंड स्पेंड ऑन अनवॉन्टेड थिंग्स लायक क्लोथ्स और वॉचीज एंड शूज एंड ऑल दॅट लोकांनी पयशे मोडपाचे बंद केले सो ऑल दीस रिटेल सेगमेंट केम डावन आय एम ऑल्सो इन ऑटोमोबायल्स टुडे बिकॉज ऑफ दीस लॉकडाउन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड मुवमेंट्स एंड वर्क फ्रॉम होम लोक गाडयो काय चलयना चड सो गाडयांचो डिमांड कमी जालो ओके सेल कमी जालो तो जालो लोकांनी गाडयो चलोवपाच्यो कमी केल्यो सो सर्व्हिस रेव्हेन्यू ना सो आय हॅव बीन हिट पर्सनली माय बिझनेस ग्रुप हॅज बीन हिट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑल बिझनेसीस आता चेंज करपाचें म्हणजे कितें की वॉट आय हॅव ट्रायड टू डू इज एज मच एज पॉसिबल आता जवळ जवळ मोर दॅन 1 वर्स जालें as fast as possible I have got the support from my staff कळ्ळें म्हणजे I had a discussion with them and told them की rather than downsizing sending you people home I would prefer that let us work out a situation so that everybody retains their jobs so they have taken pay cuts and various other type of means of economizing the operations so that we have to live for tomorrow म्हणजे कितें सांग जिते जर उरत जाल्यार फाल्यां we will fight back that is the way I am looking at as my business group that we are just withholding the fort and hoping that sooner or later हे सगळं पळय चल्लां हें बंद जावनी let us come out of this and then I am sure my business group will bounce back with added vigor especially now that I have my next generation who have just joined in स्ट्रॅटेजिकली तुम्ही किती पळयतात तेन्ना भविश्या कडेन पळयतात आज तेन्ना स्वताच्या एक पोर्टफोलिओ भितर तुमकां किती बदल करचे हे दिसता डायवर्सिफिकेशनाच्या दृश्टींतल्यान कितें दिसता हाव आर यू लुकिंग एट दी ओवरऑल पिक्चर इंटरनली प्रमोद तुका फ्रँकली सांगप म्हणल्यार हांवें वदो सांगल्या त्या प्रमाणे नोबडी कॅन प्रेडिक्ट द फ्युचर फुडल्या एका वर्सान खंयचो धंदो वील बी प्रॉफिटेबल आनी खंयचो धंदो सस्टेन जातलो इवन नॉस्ट्रेडेमस वील नॉट हॅव बीन एबल टू टेल दॅट अनफॉर्च्युनेटली सो आय थिंक all these high funda business plannings and forecasts and all that I think they have to be on the back burner we have to live by the day by the week by the month we have to see the situation how it progresses फुडले एक 12 ते 15 महिने 12 ते 15 महिने if you can sustain if you have enough money to conserve you don't die your business does not close just sustain for 12 to 15 months I think opportunities त्यांना open जातल्यो आता it will be very difficult to say what will run after 1.5 years तुम्ही जेन्ना म्हणटात की 15 महिन्याचे हॉरायझन तेन्ना तुम्ही किती कसली गजाली कडेन पळयतात तुम्ही म्हणटात की वॅक्सिनेशन वील बी मोर ऑर लेस रिचींग एवरीबडी सेकंड वेव जाली कितें आनी कसली वेव्स जर येवपाचे आसले जाल्यार तो अल्टिमेटली खंयचोय व्हायरस जो आसा तो मागीर इनइफेक्टीव जावन तो नॉर्मल व्हायरस जावन उरता हर्ड इम्युनिटी तयार जाता आर यू एनविसाजींग दीस कायंड ऑफ सिच्युएशन वेन यू टॉक अबाउट अ 15 month horizon I think mainly only two things which are important one is vaccination and second is herd immunity and I think that is the time frame that we require unless of course unfortunately तुका सांगपाचें म्हणल्यार आता गोंयान गजाली चल्ल्या पळय above 45 years there are lot of people who are not getting vaccinated I can't understand what is the logic and vaccines are going waste so if people use a little bit of a sane mind आणि आपल्या जिवाक आपल्या शेजाऱ्यांक आपल्या फॅमिलीक आमच्या सोसायटीक जर वाचोवंक जाय जाल्यार वॅक्सिनेशन जर जालें आणि हर्ड इम्युनिटी बिल्ड जर जाली that is the only focus that we have to do आता ही सेकंड वेव थर्ड वेव फोर्थ वेव हे कोण काय केन्ना सांगू नजो पूण कितें आता कितल्योय वेवी येवं जर आमकां हर्ड इम्युनिटी जाली आणि इफ वी आर वॅक्सिनेटेड देन आय थिंक वी आर दॅट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस करेक्ट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस तुम्ही गोंयच्या बिझनेस सिनारियो कडेन कशें पळयतात टुरिझम जालें मायनिंगूय बंद आसा सर्वीस सेक्टरूय स्टील तुम्ही म्हणटात तशें इज इन द मिडस्ट ऑफ अनसर्टनिटी ओवरऑल गोंयच्या बिझनेस सिनारियो कडेन तुम्ही कशें पळयतात आनी तुम्ही म्हळ्यार की होल्ड द फोर्ट हातूंतली खंयची सेक्टर्स वील बी एबल टू होल्ड द फोर्ट as far as mining is concerned, I think it is on a different platter altogether now with this Goa government going in a different way. So, to subject side दवरुया आमी. Tourism is going to be our mainstay. म्हणून टुरिझम जर सस्टेन करतले न्ही जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय गोंयांत नॉट ओन्ली स्टेट गव्हर्मेंट बट सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट बिकॉज गोवाज मेन इकॉनॉमी वील बी टुरिझम कित्याक वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग इतल्या बेगीन काही इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत येवपाचे ना किंवा इंडियन येवपाचे ना एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years
So if at all, it will be the domestic tourists who will come to Goa. तोपर्यंत गोंयची सगळींची हॉटेलां आसा, रेस्टॉरंट्स आसा, ट्रॅव्हल एजंट्स आसा, टूर ऑपरेटर्स आसा, हे सगळ्यांक जर सस्टेन जावपाक जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कितें तरी आमकां हांगा गोंयान पॅकेज दिवचीच पडटली, बिकॉज दे हॅव बीन रनिंग अवे. अनफॉर्च्युनेटली आय एम सेइंग विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स that the central government has run away from supporting the tourism sector, and we have to understand that if the central government does not support the tourism sector in Goa, then we are in for a big problem. बाकीच्या सेक्टर्सा कडेन तुम्ही कशें पळयतात? सगळे टुरिजमाचेरच भर आसतलो और बाकीचे आमचे जे एलायड सेक्टर्स आसात तुमकां दिसता की दे विल बी एबल टू होल्ड दॅट फोर्ट? As far as manufacturing is concerned, I think the problems in Goa are not much COVID related. Manufacturing sector in Goa is getting hit because of other issues like infrastructure and all these things. So COVID's effect व्हडलोसो manufacturing sector गोंयान पडूंक ना. The second sector which is worst hit after tourism is the retail. कित्याक उठून सोडून कितें जाला, लॉकडावन करप म्हणजे दुकानां बंद कर, फक्त फार्मसी आणि ग्रोसरी शॉप सोडून सगळे बंद करता. वी हॅव टू अंडरस्टँड देर आर हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हू आर रनिंग देअर स्मॉल शॉप्स. मार्केटां बंद करतात. मार्केटान तो दुकानदार पळय आसा, तो आपले दुकान चलयता. तो मागीर तो कपडे विकू किंवा कितेंय विकू, रेनकोट विकू किंवा सोत्रे विकू, जोती विकू, तो आपले दुकान चलयता, आपले घर चलयता आणि एक दोन लोकांक कितें तरी तो नोकरी दिता. आता उठून सोडून फर्स्ट थिंग घाव घालता म्हणटा पळय तो रिटेल सेक्टराची. दुकानां बंद करा. दुकानां बंद करून तुमची रेट कमी जातलो. Everything else is running. Only the retail shops in the state of Goa are closed. What logic is this? So if you feel that is the reason why it is spreading, then give a package to the retailers. Government is taking all the money from the retailers. बारीक शॉप असू, व्हडले शॉप असू, ताका आपले हाऊस टॅक्स मागता, ट्रेड टॅक्स मागता, सायनबोर्ड टॅक्स, सॅनिटेशन टॅक्स, एक्स टॅक्स, सगळो टॅक्स ताजे कडल्यान घेता 12 म्हयन्याचो आणि ताका म्हयन्याची म्हयने दुकानां बंद करून दवरूंक लायल्या. सो आय थिंक गव्हर्नमेंट हॅज टू थिंक अबाउट this retail sector, because retail sector is very badly hit, because we have to understand one thing, because of less cash that people have, लोकांची spending power कमी झाल्या. Spending power कमी झाल्यान retail sector is hit in one side, and second side government is hitting it by doing lockdowns and closures. एक गजाल मुद्दम तुम्ही गोवा चेंबराची वतीच्यान पयलीं निवेदन दिल्लें की लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन. मागीर तुम्ही सांगलें की सद्याची जर ग्रेव परिस्थिती पळयली जाल्यार कांय टायमा खातीर तरी आमकां रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स घालची पडटली म्हणून. हो पॉयंट ऑफ व्यू चेंज कित्याक जालो? आनी आज जेन्ना आमी नंबर्स पळयतात, मेनी पीपल आर सेयींग दॅट दीस इज अ नॅचरल डावनवर्ड टर्न. मेनी पीपल आर सेयींग दॅट दीस इज बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स. तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? आमी पयली पासून पयलो आमचो स्टँड आशिल्लो की इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू डू अ लॉकडावन. कित्याक यू हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग, इंडस्ट्री काम करता किंवा लोक धंदो करता म्हणून केसी वाडना. केसी कित्याक वाडटा ह्यो तुम्ही पयली फायंड आउट करूंक जाय आशिल्लो. लॉकडावन वॉज नॉट द सोल्युशन, बट वी रियलायज दॅट रादर दॅन ट्रायंग टू फायंड वेअर द प्रॉब्लम इज, गव्हर्नमेंट वॉज गोइंग राउंड इन सर्कल्स. They unfortunately people were dying. Unfortunately they did not do enough for the health sector. So health sector was under strain. So we started getting earnest requests from the health officials, health doctors, nurses, their associations. Please, we need your help because we are overstressed. So that is why our industry overall agreed to the fact that let us have a lockdown so that the workforce who is working in the health sector is not overstretched, but so that they get a little bit of a relief. So, but आता कितें जालें, for the time being now the cases and all that have started going down. So now we have to start slowly opening up with restrictions. But unfortunately कितें जालां, जंय खंय पळय रिस्ट्रिक्शनां जाय थंय रिस्ट्रिक्शनां ना. There has to be implementation. तुम्ही सांजचे मिरामार वचून पळया, खंयच्या बिचार लोक थंय मास्कां नासतना भोंवता. Can't government implement this and stop these things rather than stopping shops? So it is important that these irresponsible people who are behaving in a very irresponsible, irrational way, they should be taught a lesson, and they should be the ones who should be put behind bars if required, fined, because they are responsible, and because of them we have to undergo this lockdown. People have to lose their livelihood, and people are suffering with these lockdowns because of irresponsible behavior of certain people. मनोज, लास्ट प्रश्न म्हजो, तुमकां दिसता ह्या सगळ्या वायटांतल्यान कितें बरें भायर सरलां
काय यू आर स्टील सेईंग लेट्स होल्ड अवर हॉर्सेस? No, I think what has एकूच गोष्ट बरी झाल्या म्हणजे everybody has realized family values. That is the only thing I can think of. प्रत्येकाक आपल्या घोवाक बायलेचो आणि बायलेक घोवाचो व्हॅल्यू कळूंक लागला, बापायक भुरग्यांचो आणि भुरग्यांक बापायचो व्हॅल्यू कळूंक लागला. That is exactly only thing what I feel is the time that families have spent together. This is the plus point. Otherwise, on the work front, on the social front, it is a big negative for the society. We have to just tide the way this unfortunate time, and I'm sure we will bounce back as a Goan society, socially as well as economically, because we are fighters. Goans are fighters. We have seen worst storms. We have fought the Portuguese. We have got liberated. So we will come out of this without a doubt. Only thing is we have to hold fort and या not die for या the next few months. या मनोज बाब, थँक्स अ लॉट. सदाच्याच भशेन सामके फ्रँकली उलयले. आनी म्हाका दिसता एक जो पॉयंट मनोज बाबान केलो तो खूब इम्पॉर्टंट आसा की रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट, कर्फ्यू म्हणटात तेन्ना इकॉनॉमीक एक्टिविटी बंद दवरप आनी सांजे वचून बिचाचेर पासय मारप आनी बाकीची सगळी परत अनअसेन्शियल एक्टिविटीज आमच्यो त्यो चालू उरतात. ह्या गजालीक अर्थ कितें असो म्हाका दिसता प्रत्येकाक प्रश्न पडटलो. सो रिस्ट्रिक्शन्स इन ऑन मुवमेंट जर आसा जाल्यार ते खरेंच रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स आसपाक जाय आनी खंय तरी एक बॅलन्स जो आसा तो सादप गरजेचो. अदरवायज लग्न चालू, बारशे चालू, वाडदिवस चालू हें आमी 1-1.5 म्हयन्या पयलीं पळयिल्लें आनी ताजो परिणाम कितें जाला तोय आमी पळयला. सो आमी बी एक नागरीक म्हणून कितली जबाबदारेन वागपाक जाय आनी ताजी भान दवरपाक जाय. म्हाका दिसता हें खूब बरे रितीन मनोज बाबान एक्सप्लेन केलां. म्हळ्यार थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग. कारण परत दीस वतात तशी उलोवया, कारण म्हाका दिसता ह्या अनुभवांतल्यानूच शिकून तुमी जो होल्ड द फोर्ट म्हणटात तो किल्लो असोच लडोवचो पडटलो एकामेका कडेन गोंयकारांनी अनुभव शेअर करून. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग. Thank you. Thank you very much. Welcome back to State of Mind. In this session, we will speak on two topics together, that is sports and women empowerment. The women grandmaster, the international master, we have with us Bhakti Kulkarni. Hi Bhakti, welcome to our show. Hope you and your family is doing well. Yes, by God's grace, we are keeping well. Thank you so much. And first of all, I would like to wish all my fellow Goans a very happy Goa Statehood Day. Thank you. This pandemic has changed our daily life and we have welcomed the new normals. Bhakti, we would like to know what is the new normal for you? Oh, it's been a terrible year, I would say. But I think being a chess player and we had this indoor game, I think we are kind of lucky since we can still train online and still play all the online tournaments and sit at home and prepare. But yeah, definitely I'm missing on the board tournaments where I usually used to travel almost for 22 tournaments a year. So it's really difficult times. But yeah, thanks to my Chess Federation, India Chess Federation and World Chess Federation, they have been continuously organizing many online chess events. And you must be knowing last year we were very fortunate to have participated in the online Olympiads. India had won its first gold medal along with Russia in online Olympiad, and it was the first gold medal for India. And I'm super happy to share that I was one of the team members of the Indian team. And since it was online games, you won't believe, but all my teammates were sitting in different places. For example, I was sitting in Goa and playing. My teammates Vishwanathan Anand, who is the world champion, he was playing from Chennai, and other teammates like Hari Krishna, he was playing from Prague, Czech Republic. So it was kind of convenient for chess players to play online tournaments. So during this time, you must be really missing the traveling part from one state to another and one nation to another. Really missing. Like this is like a blessing in disguise, I would say, because I never got time to spend with my family since last almost 17-18 years. Right now, by God's grace, I was not having any tournaments since last February, so I could stay safely at my place.
but yeah, definitely I'm missing my on the board tournaments. And there is a good news I would like to share with you all. Last year, I think in 2019, I was the national champion. And due to pandemic, we could not have our world championships on the board. So now the world championships are going to be held from 9th of July in Russia. So, and that's going to be my first on the board tournament. So I'm really looking forward to play and to travel to Russia. Okay, we are wishing you all the best Well, for that. thank you so much. And now, as we don't have an option of virtual and physical, but as a sports person, what do you prefer, a virtual or a physical game? Definitely physical. Okay. Yeah, Any because hurdles are faced in virtual games such as network or something else? yeah, there were many hurdles even during my online Olympiads where I was playing my games, and many times because of rain or some connectivity issues, I had to wait for some 5-10 minutes during the game because of some electricity issue and internet issues. So it's definitely any time I would prefer on the board tournaments. Okay, life is like a chess game and you don't want to waste a single move. During this pandemic, have you missed out any move? Never, never. Actually, during this pandemic, I was mainly focusing on keeping myself very positive, and I was regularly doing all these good things like exercising, meditating, pranayam, doing all kind of things which will keep me motivated. Because I know someday it's going to end, and that time I have to be completely ready to face my opponents, face my tournaments. So. Yeah, it was new normal, but it was good that I was at home. But I really wish that all this pandemic ends soon and everyone, feels safer soon. Okay, so I want to know, Bhakti, what is your state of mind today? Today, I am actually completely focused on my world championship because I have hardly 1 month. So I'm not able to think anything about anything else right now. I'm totally into training and preparing self practice and playing online events. So right now, I'm keeping myself very busy. Bhakti, it is not very easy for a person who has been traveling and moving out and having a very busy schedule, like attending various kind of tournaments. How do you feel like, it's like you are playing at home virtually, but you are like sitting back at home. How do you feel and what is the support that you're getting from your family? Yeah, my family has played a big role in supporting me, in motivating me. Also, my coaches and my friends. I think, yeah, definitely I'm missing my traveling, but I'm trying to make use of this extra 1 or 2 years of this span to improve myself on various areas, not just in chess, but being a good person. I've started reading a lot of books, self-help books, and I was trying to be more creative in this period. And definitely it's helping me to stay positive in such difficult times. Okay. Every chess master was once a beginner. So, any message to the beginners who are missing their coaching, their training, and they just can't cope up the way you are coping up virtually. So, any message for them? I think first of all, if you want to be in some field and if you want to really excel there, I think this message would be for both parents and kids that please spend at least 5 to 6 years proper training, proper preparing, and only then expect about the results. So I would think just don't think about results and get disheartened, because many times I've seen nowadays kids don't have patience. So if they play one tournament, if they lose one game, that's over. They feel like, oh my god, I don't want this tournament or this sport anymore. But I think it's important to first of all find out what passion your kids are having, and accordingly take actions. And then being a parent, you have to motivate your kids to take up whatever they like, but make sure he or she works hard. Okay. Bhakti, would you like to share any of your experience wherein you faced that trauma kind of thing? I lost a tournament and I don't know now how it will happen, how I will go ahead. Have you ever experienced that kind of a situation? Oh my god, being a player, being a sports person, I have experienced it many times. But I would like to share few incidents.
Like I was playing in one of the nationals, in women nationals in 2017. It was happening in Mysore, and in the first round itself, I had lost to one lower rated, and losing first round against a lower rated, it's like very bad. But I tried to motivate myself, and okay, it was a Swiss event. That means we have to everyone has to play 11 rounds against everybody. So for me, I thought that okay, just one game is lost. I still have 10 more rounds. So that is what I think chess teaches us. Whatever, I mean, even if you lose one game, it's okay. We have to move on. We have to be positive. We have to be optimistic about what future is going to be, and just enjoy the present. So I was really working hard even after losing the first round, and I managed to win the remaining, I think, 9.5 out of 10, and I won the championship. So it was a turning point, I would say, because it becomes very difficult if you lose the first round where you are expected to win the tournament. So I didn't allow the loss to go into my head. Instead, I took it as a challenge, and I wanted to, make sure that this loss doesn't make me feel bad, and instead I took it in a positive way. Okay. Bhakti, this was about sports. Now, speaking of women empowerment, Bhakti, as a woman, did you face any hurdle? You were traveling or you had to go for practice, coaching? As a woman, have you ever faced any kind of hurdle in your match or in your profession? As a woman, I think it was very difficult in the initial times because in Goa there were hardly few women players, few girl players who used to play. So I was, I think, the first girl who won all the age group tournaments. I mean, including men and women tournaments. So it was kind of a good thing that I wanted to show an example where you can actually fight hard. If you are working hard, you can win whatever you can achieve your dreams. So, and in that way, when I started playing tournaments, I was very young at that time. I started at the age of 4. So at that time, it was difficult for me to travel alone. So that was one of the important hurdles. So I always had to travel along with some friends or my family members. But then, since I got the sponsorship from Mr. Srinivas Dempo and Dempo Groups, it was very easy for me to travel. And later on, still it is. It's a bit difficult to travel alone abroad because now I don't have any sponsorship. But yeah, I think main thing for the sports person in chess field is that women players are not having enough sponsorship. Sorry, not sponsorship, but enough job opportunities, and especially in the field of chess. So I think something should have happened because last year I had been the gold medalist in Olympiad and Asian teams. So I feel at least within 1 or 2 years they should start giving some jobs opportunities to women players to encourage them to take up chess. Okay, any message to a woman player who maybe a small little girl who's taking coaching of chess, or some woman who had to hold back because of the various reasons? Any message to them? Yeah, definitely. So first of all, if you want to pursue any career in whichever field, make yourself available for at least 10 years. Like you have to be ready to practice, to prepare hard for at least 10 years. So this thing even parents should take note of. And don't get disheartened if you lose 1 or 2 tournaments, or if you lose 1 or 2 years, because from every mistake you have to learn. You have to keep that attitude to learn from all your mistakes and try to improve. And yeah, definitely try to do something new. Like don't try to do what other people are doing. If you are good at doing some YouTube things, then you have to do that. Because right now, even I was only focused on playing tournaments, but recently I started training online to other students. So that gives me different perspective. Like when we try to teach others, I felt that it gives me more knowledge, because first of all I have to learn all those things in order to give that knowledge to my students. So that has helped me really. So if you are not into a player kind of attitude, then at least you have to learn the things and try to be a trainer. I mean, do something creative. Okay, Bhakti, I would also like to know what are your future plans? Where are we looking Bhakti Kulkarni in next couple of years?
Okay. So when I started playing chess, my first dream was to become national champion, then women's grandmaster. And so when I achieved those titles, now my aim is to become a world champion, and I'm really working hard towards it. But I think it would be really great if job opportunities are there for women players, because it's very difficult. Like many players after getting married, they just cannot continue their chess or any other field. So it would be really great if something happens in a positive way. Okay. And yeah, I would like to have my own chess academy where I could share my knowledge with youngsters. We're wishing you all the best for that. Thank you so much. Bhakti, as a woman, did you get any hurdles from your family? I know I'm asking you a bit personal question, but yes. No, I was Because very lucky. I would say I was very lucky because my dad, he loves chess a lot. And in his college days, he used to play chess, but because of some financial issues, he could not pursue. But then, when I was around 2.5, he started teaching me all the basics. And yeah, my father, my mom, they both really helped me. They used to travel with me to most of the tournaments. So I was very fortunate, and even my school teachers, I studied in Mahila school. So all my teachers, headmistress, everyone used to really motivate me. Even you won't believe when I was in 5th standard to 10th standard, all these 6 years, I used to go to school at around 10:30 if there are many important tournaments coming up. So all these exemptions were given to me. So I am really fortunate and grateful to all of them. okay, so on this statehood day, we were reading the state of minds, and I want you to, as a sports person, as a woman, as a identity of Goa, I want you to give a message to every Goan on this statehood day. Okay, first of all, considering the COVID pandemic, Done. I would like to say please stay at home, everyone. Don't go out unless it's necessary, and try to learn chess. I mean, there are so many things you can do at home. This last year has completely changed me because I got to learn lot many things apart from chess, like meditation and many different things. So please try to learn, try to be a student always in life, and whatever you are doing, do it with 100%. Give your best, and yeah, work really hard, and have goals. Like what I do usually, I try to plan my schedule, my goals. I make a list of my goals, whatever I want to achieve, and I try to give a deadline to achieve it. So something like that, which keeps you motivated throughout. So try to do something like this and be fit. Yeah. I mean, many people ask me, being a chess player, you don't have to do exercise, but no, it's completely wrong. I mean, we have to sit at the board for almost 7 to 8 hours during the tournament, so it's important not just for me, but for everyone to be physically and emotionally and mentally fit. So do something for your mental peacefulness and for your physical fitness. Okay, so this was the International Master and Women Grandmaster Bhakti Kulkarni with us on the Statehood Day. Here's wishing all the Goans a happy Statehood Day. Thank you so much for having me here, Thank you. and wishing all of you a very happy statehood day. थँक्यू अपर्णा आणि दॅट वॉज भक्ती कुलकर्णी आणि आयज आमी स्टेटहूड डे मनयता आनी त्या खातीर ही सलग कार्यावळी तुमच्या मुखार आमी प्रुडंटाचेर घेवन येता. इतल्यो बऱ्यो कार्यावळी, इतली बरी इन्फॉर्मेशन अँड पुराय प्रुडंटाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक स्टेटहूड डेच्यो म्हळ्यार घटक राज्य दिसाची हुनहुनीत परबी. आमकां सगळ्यांक खबर आसा 1987 30 मे 1987 ह्या वर्सा सावन आमकां घटक राज्य गोंय हे घोशीत केले आनी त्या दिसाच्यान आमी मनयतात. आमच्या बरोबर ह्या वेळार ह्या सेगमेंटान म्युजिकाचेर उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर गोंयचे एक नामनेचे गायक आसा आनी तांची वळख तर सगळ्यांक खबरूच आसतली. ते कितें करतात गायनाच्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी कितली नामना कमयल्या ती. येस, आमच्या बरोबर आसा प्रवीण गांवकर सर. सर, वेलकम टू द शो. वेलकम. नमस्ते. नमस्ते सर. सर, सगळ्यात आधी तुमकां घटक राज्य दिसाची हुनहुनीत परबी सर.
तुमकांय मी सगळे देव बरें करूं सर. सर आमी म्युझिक क्षेत्रान गोंय कितले फुडें आसा हे खूब पयलीं पासून पळयल्लें आसा. म्हणजे गोंयचे जायते म्युझिशियन आनी बॉलिवूड इंडस्ट्रीन सुद्दां म्युझिक दिल्यात किंवा आमचे म्युझिक किंवा आर्टिस्ट जे आसा तांकां अख्ख्या गोंयान पूर्ण भारतान अख्ख्या विश्वान वळखले वता अशे आर्टिस्ट आसा. सो ही जर्नी तुमी कशी कितें पळयतात सर? अच्छा, तशें पळोवपाक गेल्यार गोंय ही कलाकाराची खाण म्हणटा आणि ह्या मातीन एक वेगळो एक गूण आसा की हांगचे कलाकार हे जगप्रसिद्ध जालात. हांगचे कलाकार गायन क्षेत्रात तर खूपच नाव कमयलां. जर आमी आतां लिबरेशन काळ धरलो किंवा ताचे पयलींचो काळ धरलो, पयलींचे आमचे हांगचे सगळे जे बरे बरे गायक बॉम्बे गेले आणि थंय तांणी स्वर साधना केली, शिक्षण घेतलें आणि खूब मोठे कलाकार जाले. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरी आमोणकर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, रामदास कामत, आमचे अजित कडकडे असे खुबशे गायक हांगच्यान गेले. पंडित सुरेश हळदणकर जे नाव खूब मोठे आशिल्लें, पंडित प्रसाद सावकार, हे एक काळ आशिल्लो तो हांगच्यान ते सगळे भायर गेले. गोंयाक तांकां तशें शिक्षण मेळना किंवा तशें स्कोप नाशिल्लो. पण ताजे नंतर हळूहळू गोंयाक आतां हळूहळू ताजी जी शिक्षण दिवपाची जी संस्था निर्माण जाली आणि तातूंत कला अकादमी, स्वामी विवेकानंद सोसायटी अशी संस्था पणजीन स्टार्ट जाल्यो, स्वरमंच मडगांव स्टार्ट जाली आणि हळूहळू गायन क्षेत्रांत जे शिक्षण जाय ते मेळपाक लागले. त्या संस्थेन बरे कलाकार आयले, बरे गुरू आयले आणि तांणी एक नवीन पिढी हांगा गोंयांत तयार केली, जो प्रवास आतां सुरू आसा. बरोबर सर. तुम्ही जेन्ना ही नांवां जेन्ना सांगली म्हळ्यार मोगूबाई कुर्डीकर म्हणा किंवा जितेंद्र अभिषेकी, एक केसरीबाई केरकर, खुबशीं नांवां आतां आसा पण आतां नांव येना. बरोबर. कापुरमम पर्वतकर आसा. बरोबर सर. ह्या एक तपस्या आसताली किंवा तेंच्यांनी पुराय झोकून दिल्ले आपल्या म्युझिक क्षेत्रान अशें आमकां एक डेडिकेशन दिश्टी पडटालें. आयज तें डेडिकेशन तुमकां कमी जाल्लें अशें दिश्टी पडटा बीन? सामकें कमी जालाच. एक बाजून आमकां गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी दिता, कला अकादमी सारकी संस्था स्थापन केली, बरे गुरू आयले किंवा आत्ताच्या काळान गेले 15-20 वर्सान आता गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक स्थापन जाला, जी गोवा सरकारान स्थापन केली. पण हे जी संस्था आसा त्या संस्थेन अजून पर्यंत असो पूर्ण वेळ झोकून दिल्लो किंवा डेडिकेटेड असो आर्टिस्ट तयार जालो ना, ही खंत आसा. आणि म्हाकाय ताजी दूख आसा, कारण हांव स्वता कला अकादमीचो स्टुडंट, पण सायमल्टेनियसली हांव धेंपो कॉलेजीन लेक्चरर म्हणून काम करतालो. सो पूर्ण वेळ झोकून दिवपाक जालना. पण आतां हांवें जॉब सोडला आणि आता हांव पूर्ण वेळ संगीताच्या साधनेन व्यस्त आसा. पण सगळ्यो सोयी मेळ्ळ्यो, सगळी सुविधा मेळ्ळ्यो, पण जशें तुवें म्हणलें आतां की जी साधना करून जी नामणे मेळोवपाक जाय आशिल्ली आणि जो एक मोठो कलाकार जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना. आणि ही वस्तुस्थिती आसा. ताजे खातीर प्रयत्न करपाक जाय आणि फुडें, कारण कितें जाता सगळी सोयी मेळटात आणि आजकालचे जे स्टुडंट्स जे शिकतात ते चडशे स्टुडंट्स जॉब मेळपाचे खातीर शिकतात अशें म्हाजी म्हणणी आसा. स्वतंत्र गायक जावन तो गायक म्हणून फुडें येवपाची खूब कमी स्टुडंट म्हाका दिसता. पण जे शिकतात ते फक्त जॉब मेळपा खातीर किंवा एक खंय तरी संगीत शिक्षक किंवा अशीच तांची एक धारणा आसता, जी धारणा सुदारपाक जाय. आणि जे पयलींचे आमचे कलाकारांनी जी नांव मेळ्ळें, गोमंतकीय कलाकार म्हणून गोंयचे कलाकार जे भारतभर आणि जगभर प्रसिद्ध जाले, अशें जावपाक जाय. त्या दृश्टीन हांवूय प्रयत्न करता. आणि हांवें बी एक आतां एक आमची अकॅडमी स्टार्ट केला की जाचो मेन उद्देश आसा की एक प्रोफेशनल म्हणजे परफॉर्मन्स ओरिएंटेड गायक तयार जावप, जॉब ओरिएंटेड न्ही. बरोबर. म्हाका दिसता आयच्या काळान ही गरज आसा. आणि आमी जेन्ना हिस्ट्रीन वयता किंवा पास्टान वता तेन्ना जायती अशी गाणी जी म्हळ्यार आमच्या फ्रिडमा खातीर जावं, म्हणजे भावा तुका याद आसा 18 जून किंवा बंदखणीची देवळां जाली, ह्यो सगळ्यो कविता सुद्दां आयज सुद्दां एक कांटो उबो करता आंगाचेर, कारण ही आयकता तेन्ना
ताज्या फाटलें रिजन कितें दिसता सर तुमकां? एक मनापासून एक खंय तरी कळवळ आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी एक अटॅचमेंट दिश्टी पडटा, गोंयच्या खातीर अटॅचमेंट दिश्टी पडटा, लोकां कडेन अटॅचमेंट दिश्टी पडटा, ह्यो तुमकां याद करता आसतना कितें दिसता सर? प्रतिभावान कवी बाबा बोरकर बरोबर. आणि प्रतिभावान संगीतकार पंडित जितेंद्र अभिषेकी हे दोगांय एकट्यान आयले आणि गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें गांव. हे एक गाणें, अमर गाणें निर्माण जालें. बरोबर. जे आमकां आज सुद्दां गायतना खूब बरें दिसता. सारकें. तुम्ही तशें म्हणलें की तें गाणें आयकून आंगार कांटो येता. त्या लोकांनी तें पळयलें. पारतंत्र्यान आमी जेन्ना आशिल्ले, जेन्ना कितें जालें आनी मागीर स्वातंत्र्य मेळटरीत कितें दिसलें आमकां, ते तांचे अनुभव तांणी त्या शब्दान व्यक्त केले बाबा बोरकरान. आणि अभिषेकी बुवान ताका इतली सुंदर चाल दिली. तर खरेंच ही अशी गाणी त्या तयार जाली. अजून एक म्हाका आतां हालींच गाणें हांवें तें आयकलें, बा मनोहरराय सरदेसायान बरयल्लें की भारत भूच्या सिंधू तीरावर वसला आहे गोमंतक. हा, गोमंत. म्हणजे ही खूप गाणी बरी आसा. आणि माझे मनान आसा, तुम्ही आता म्हणले म्हणून, की ही 2 गाणी म्हाका परत व्यवस्थित म्हणजे तीच चाल देऊन ताजेर एक वेगळे एक चित्रण करपाचें आणि सबंद गोंय तातूंत दाखोवपाचें असो म्हाजो एक विचार आसा. क्या बात आहे. खरें म्हणजे आमी आतां 60th इंडिपेंडन्स म्हणजे आमचे लिबरेशन आमी सेलिब्रेट करता, त्या निमित्तान म्हाका तें करपाक आसा. पण ही गाणी खरीच त्या वेळार ते जगले आणि ती उतरां थंय भायर आयली आणि त्या उतरान एक अभिषेकी बुवान खूप बरी चाल दिली. बरोबर आसा. म्हाका दिसता हे सुद्दां म्हाजें फेवरेट सर गाणें, भारत भूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा. कारण आमी जेन्ना ह्यो कविता आयकता तेन्ना गोंयचें एक चित्र आमच्या फुड्यान उबें जाता, जें फक्त आयज काल बॉलिवूड किंवा टीव्हीचेर दिसता इतलेंच गोंय न्ही, जाल्यार पवित्र धरती अशें आमचें गोंय, हाजें एक चित्र आमकां हे गाणी आयकतना उबें जाता. सर, आयज ह्या वेळार जेन्ना आमी म्युजीक क्षेत्र जेन्ना पळयता, कितें गरज आसा, कितें आमी इम्प्रुवमेंट करपाक जशें दिसता तुमकां? कारण आमकां घटक राज्य जाल्या उपरांत आमकां जी सुविधा आमकां सगळ्यो मेळ्ळ्यो, पूण ताजो उपयोग बरे तरेन जाता काय ना, किंवा कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय? बरोबर आसा, खूब बरो प्रश्न असो. जेन्ना हांवें म्हणल्यार आमचे कडेन बरी 2 संस्था आसा, एक कला अकादमी आणि दुसरी संस्था आसा गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक. गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक हो एक डिग्री कोर्स आसा. तातूंत BA म्हणजे बॅचलर परफॉर्मिंग आर्ट आणि मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स असे 2 म्हणजे ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस अवेलेबल आसा. भुरगे ऍडमिशन घेता, पूण जशें हांवें म्हणलें की तांची एक ध्येय आसता की कशें करून एक जॉब मेळपाचो. जी कला सादर करपा खातीर जी एक साधना जाय किंवा ताजे परिश्रम जाय ते दिसना. हांव अशें म्हणना की टॅलंट ना, टॅलंट आसा. कला अकादमीची गोष्ट जरा वेगळी आसा. म्हणजे पयलीं, आतां म्हाजें जरी मत आसा की पयलीं आमच्या कला अकादमींत बरे बरे गुरू आशिल्ले. आतां वायट गुरू आसा अशें म्हणना, पूण त्या टायमार जे आशिल्ले पंडित आठवले बुवा, पंडित बबनराव हळदणकर, म्हाजे गुरू पंडित कमलाकर नायक, अशी टीम तेन्ना आशिल्ली. ताजे पयलीं पंडित रत्नकांत रामनाथकर, हे गुरू जे आशिल्ले हे प्रतिभावान गुरू आशिल्ले. आणि त्या टायमार तो एक जो माहोल आशिल्लो कला अकादमी, तो म्हाका आतां दिसना. आत्ता सध्याचो जो कला अकादमीचो एक एकंदर माहोल आसा, तो खंय तरी लॉस्ट असो दिसता. आणि जे भायले आमचे बरे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हे गोंया पुरते गोंयचेच गुरू आसपा जाय, की गोंयान शिकलेच थंय गुरू आसपा जाय, हो जो एक मदीं एक विशय आयलो, तो चुकीचो आशिल्लो. कारण हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हे खूप व्हडलें संगीत आसा आणि भारतभर बरे बरे गुरू अवेलेबल आसा. तांचे मार्गदर्शन अवेलेबल जावपा जाय आणि ते पयलीं जातालें, तें आतां जायना. सो असो एक टोटल एक स्ट्रक्चर किंवा एक प्रोग्राम तयार करपाक जाय, जेणे करून कंटिन्युटी म्हणजे गोंयचे भुरगे जे शिकतात तांकां शिक्षणा बरोबरच भायले गुरू येवन मार्गदर्शन करता, किंवा भायले गुरू येवन तांची परत उजळणी घेता. आणि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जावपा दृश्टीन, मे बी गायक, मे बी वादक, तो तयार करपा खातीर एक ओवरऑल एक प्रोग्राम आणि ताका एक टार्गेट बेस्ड प्रोग्राम. म्हणजे 5 वर्सान हे 2 आमचे किंवा हे 4 गायक तयार जातले,
हे 4 तबला वादक प्रोफेशनल तयार जातले असे एक टार्गेट ओरिएंटेड प्रोग्राम तयार करपाक जाय. तसो अजून म्हाका विचार दिसना. खरें म्हणजे येदोळी वास्तू इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां अवेलेबल आसा. गोंय सरकार ताचेर खर्चूय करता, पण त्या दृश्टीन तो विचार अजून जायना. एक वेळ आशिल्लो, पण तो आतां खंड पडला अशें म्हाका दिसता. मे बी म्हाजेर ह्या वक्तव्याचेर म्हाजेर टिकाय जावंक शकता, पण जें दिसता तें हांव उलयतां बरोबर की बरोबर तसो प्रयत्न जायना. बरोबर हय. सर. जे दिसतात ते ॲक्च्युली खरेंच गोष्ट आहा जी दिसता ते तुमी जेन्ना उलयता तेन्ना सगळ्यांक कळटा बीन ही वस्तुस्थिती तशी आसा म्हूण. पूण हे आमी बाकीच्या गोष्टी बद्दल जाले सर, पूण घरच्यांचो सपोर्ट सुद्दां तितलोच गरजेचो आसता. कारण आयज काल खुबशे पेरंट्स म्युजीक म्हटलें की पयलीं ताका शिकोवनी, बाकीचे म्युजिकाक हे मागीर एक थर्ड ऑप्शन बीन अशें दवरपाचो. खूब कमी आसा फॅमिलीज ज्यो म्युजिका खातीर भुरग्याक बाबा ताका करुनी करियर अशें खूब कमी आसा. सो ती मेंटलिटी आयज काल चेंज जाल्ली अशी दिश्टी पडटा की बाबा भुरग्यांक मातशें फाटीं दवरता म्युजिकेंतल्यान बीन. अजूनही ती मेंटॅलिटी आसा. म्हणजे संगीत हे दुय्यमच अशी धरले जाता. पण काही पेरंट्सांक जशें आमी फास्ट फूड म्हणटा तशें रोखडेच एक कलाकार करपाचे आसता. आणि आजकाल रियालिटी शो मुळे हे खूब जालां की तांकां दिसता की ताणें गाणें शिकचें आणि पटकन ताका टीव्हीचेर येवचें, ताका पब्लिसिटी मेळची. आणि आजकाल खूब माध्यमां अवेलेबल आसा, युट्यूब चॅनल. आणि आजकाल चल्लाय बी तशें की रोखडो येता कोण तरी कीबोर्ड आणि हे वाजयता आणि आपले गाणी सादर करता आणि तात्पुरती प्रसिद्धी घेता. सारकें. पण संगीत हे खूब खूब वेगळें आसा. ताका साधना जाय, ताका शिक्षण जाय, गुरू मुखार बसून ती मार्गदर्शन जाय, बरोबर. ताजी कंटिन्युअस प्रॅक्टीस जाय, जसो अभाव आता दिसता. आणि आज ह्या गेली 2 वर्सांक तर कोरोनान आमची सगळ्यांची वाटूच लायिल्ली आसा. तरी आसतना प्रत्येकाक ही खूब बरी संदी आसा की ताणें घरा कडेन बसून खूब रियाज करचो. जे शिकला ताजो रियाज करचो. आजकाल फॅसिलिटीज खूब अवेलेबल आसा. तुम्ही आता घरा कडेन बसून ऑनलायन सुद्धा शिकू शकता. ऑफकोर्स ऑनलायन संगीत शिक्षण हे बरोबर ना, कारण ते गुरुमुखी आणि फुडें बसूनच शिकपाचें आसा. पण त्याचबरोबर कितलीशी सोर्सीस अवेलेबल आसा. तूं कितलेशे गाणी आयकूंक शकता. खूप जुने कलाकार आता अवेलेबल आसा. तांची रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल आसा. युट्यूब चॅनला सारखे चॅनलाचेर तर सगळेच अवेलेबल आसा. जे हांव आयकता, आमचे स्टुडंट्स हांव सांगता की प्लीज आयकयात. चिंतन मनन आयकून तयार जाता. त्याच बरोबर रियाज तर जायच. ह्यो गोष्टी जावपाक जाय. पण आता तुवें म्हणलें तशें की पेरंट्स तितली प्रोत्साहन दिना. खंय तरी मागीर कांयच जमना जाल्यार मागीर चल तूं म्युझिक कॉलेजीन चल अशें बी चल्लां. तर हें जावपाक जायना. तोय एप्रोच आसपाक जाय. पण म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान एक विचार परत करपाक जाय. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, पण एक ओव्हरऑल एक पॉलिसी जावपाक जाय गोंयांत. बरोबर. एक प्रोग्राम जावपाक जाय, एक स्ट्रक्चर निर्माण जावपाक जाय, जेणे करून गोंयांत प्रोफेशनल सिंगर्स रेडी जातले. परत एकदा सांगता की गोंयांत खूब बरे कलाकार आसा. सारकें. नवीन आमचे स्टुडंट्स किंवा नवीन आमचे जे भुरगीं दिसतात तातूंत खूब बरी तांचे कडेन कला आसा. पण तांकां व्यवस्थीत मार्गदर्शन आणि तांकां गव्हर्मेंट प्रोत्साहन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून परत हांव म्हणटा. कारण आता आमी कलकत्ता हांव जेन्ना वता SRA संगीत रिसर्च अकॅडमी म्हणा किंवा आमची पंडित अजय चक्रवर्तीची श्रुतीनंदन, ह्या वास्तूपेक्षा मोठी वास्तू न्ही. आमची कला अकादमी खूब बरी वास्तू आसा. ती वास्तू पळयल्यार कला अकादमी खूब बरी आसा तांची कंपॅरिझन. पण थंय बरे नॅशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तयार जाले. कारण तसे गुरू आसात, तसे मार्गदर्शन आसा, आणि तसे तांचे ध्येय आसा, तसे तांचे ऑब्जेक्टिव्ह आसा. आमची ऑब्जेक्टिव्ह ओरिएंटेड नाच, टार्गेट ओरिएंटेड नाच. आता हांवें आमचे अकॅडमीन संजीवन म्युझिक अकॅडमीन गायना बरोबर सारंगी वादन स्टार्ट केला. सारंगी शिक्षण त्याच्या खातीर हांवें भायल्यान गुरू हाडला. आणि आमची टार्गेट आसा विदीन 5 years एटलिस्ट गोंयांत 2 सारंगी वादक प्रोफेशनल तयार जातले. से टार्गेट बेस्ड एक प्रोग्रामींग जावपाक जाय आणि ताचे खातीर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. सर एक म्हत्वाचो एक क्वेश्चन आशिल्लो. आतां जर आमी गोंयची जी तुमी जशें म्हटलें की लेखक जे आशिल्ले तांच्यांनी इतली बरी कविता बरयल्यो, ताका मागीर म्युजिकूय इतल्यो बऱ्यो मेळ्ळ्यो. पूण हे ज्यो कविता सुद्दां आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे आमचे जेन्ना लिबरेशन आशिल्लें तेज्या पयलींच्यो कांय कविता आसा, किंवा जेन्ना आमचे ओपिनियन पोल आशिल्लो तेन्नाच्यो कांय कविता आसा. ह्यो सगळ्यो कविता रिव्हॉल्युशनरी टायप सुद्दां आसा. आयज काल रिव्हॉल्युशनरी कविता खूब कमी दिश्टी पडटा काय, किंवा रिव्हॉल्युशनरी मनूच जायना काय लोकांचे, ह्या गोष्टीक तुमी कशें पळयता? परत एकदा ती क्रिएटिव्हिटीज पण आसा अशें आजकालय तरुणी आमची खूब बरी बरयता, ना अशी ना. पण
तुम्ही म्हणले तशें जे पयलीं बरोवप जालें आनी आतांचे कंपेर केल्यार ताका आमी कितें म्हणटा ती जी क्रिएटिविटी जाय ती दिसना. ओके. बरोबर आसा. म्हाका दिसता खंय तरी आमी शिक्षणांत ते कमी पडटात किंवा पयलींचे शिक्षण हे वेगळें आशिल्लें, शिक्षण पद्दती वेगळी आशिल्ली. आतांची शिक्षण पद्दत वेगळी आसा. पयलीं आमचे भाशेन, आमचे कोंकणी मराठी भाशेन खूब बरें बरयलें गेलें. आज चडशे आमचे युवक जे इंग्लीश मिडियमान वतात आनी तातूंत जी लोकल लँग्वेजीन जे बरोवप आसा आनी तातूंत जी क्रिएटिविटी जाय ती दिसना. बरोबर आसा. ताजी कारणां खूब आसत. पण तें लिखाण आनी आतांचें लिखाण हाचें कंपॅरिजन केल्यार तें लिखाण खूब उच्च दर्जाचें आशिल्लें. खूब फरक आसा. त्या टायमार तें शिक्षणूय तशें आशिल्लें. तें आतां ना अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे त्यो कविता, त्यो ज्यो मनांतल्यान ज्यो कविता निर्माण जातल्यो, देशभक्तीच्यो कविता निर्माण जातल्यो, गोंयचे बद्दल जी कविता निर्माण जातल्यो, त्यो आतां जायना. बरोबर. किंवा तातूंत ती प्रतिभा दिसना. बरोबर आसा. बरोबर. सर हो विशय वेगळो आसा तर साहित्यीक विशय आसा. बरोबर, म्हणजे एज्युकेशनूय तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर. सर, हय. तुमची सगळ्यान म्हणजे तुमची पर्सनल सगळ्यान आवडटे गाणे खंयचे अजून पर्यंतचे? अरे बापरे. हो खूब तशी खुबशीं गाणी आवडटी आसा. आतां वेगवेगळे क्षेत्र आसा. आपूण फिल्म क्षेत्र म्हणा तर लता मंगेशकरांची गाणी आसा, आशा भोसलेची गाणी आसा, भावगीतान परत सुधीर फडके, सुरेश वाडकर म्हाजे जे गुरू आसा तांची गाणी आसा. नाट्यगीत एक वेगळें क्षेत्र आसा. दीनानाथ मंगेशकर, बरोबर. प्रभाकर गारकर. सो अशी वेगळीवेगळी गाणी आसा. प्रत्येक कॅटेगरींतली वेगवेगळी गाणी आवडती आसता. ते एक दोन गाणें घेवप गाणी मुश्कील सांगप जातलें. म्हणजे ते अन्याय जातलो. सर, पण फ्युचर तुम्ही जेन्ना म्हणलें की गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें, हाय. ते गाणें बी खूब बरें आसा. म्हाजें आवडतें गाणें आसा आनी ते खंय गेल्यार हांव ते म्हणपाचो प्रयत्न करतां. बरोबर. थँक्यू सर. पूण एक लास्ट क्वेश्चन विचारपाक सोदता. फ्युचर आमच्या गोवन म्युझीक इंडस्ट्रीचो तुमी खंय पळयता? प्रयत्न चालू आसा. सरकारा तर्फे बी प्रयत्न चालू आसा. खंय कमी ना. आतां कला अकादमी परत रिनोवेशन चालू आसा आनी कला अकादमी परत एक बरो प्रोग्राम तयार जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसा. हांवूय इनवॉल्व जावपाक सोदता जर म्हाका आपयलें जाल्यार. कारण कला अकादमी सारक्या वास्तून खुबशें कितें आमी तयार करूं शकता संगीताच्या बाबतींत. जशें परत परत म्हणलां, आतांय म्हणटा की आमची जी यंगर जनरेशन आसा, जेंका हांव आतां शिकयता आमचे अकॅडमीन, ते खूब टॅलंटेड आसा. तांकां खूब स्कोपूय आसा. स्कोप म्हणणे पेक्षा तांकां सोर्सीस खूब बरे बरे अवेलेबल आसा. खूब आयकुपाक मेळटा. पण जशें मार्गदर्शन मेळपा जाय तें मार्गदर्शन मेळना. जशी तयारी जावपाक जाय ती तयारी जायना. जशी डेडिकेशन आसपाक जाय, जशी कंटिन्युटी आसपाक जाय, जसो रियाज जावपाक जाय तो जायना. पूर्ण वेळ संगीतान विचार करपी पेरंट्स आनी तांकां तांच्या भुरग्यांक फुडें हाडपी पेरंट्स आमकां जाय. सरकारानूय ताजेर एक बरो विचार करून एक बरो ओवरऑल जो टार्गेट ओरिएंटेड प्रोग्राम तयार करपाक जाय, जेणे करून गोंयांत बरे गायक, गायिका, वादक तयार जातले. आतां आमचे कडेन रवींद्र भवन आसा. प्रत्येक कडेन गाण्याची फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. पूण जे ओवरऑल जो प्रोग्राम आसा शिकोवपाचो तो बरोबर ना. हें हांव सरळ सांगूं शकता. बरोबर. कारण भायले जेन्ना परफॉर्मन्स हांगा येता आनी आमची परफॉर्मन्स जेन्ना पळयता आमी, तेन्ना ते कंपॅरिजनान खूब खंय तरी आमी कमी आसतात. आमचे अकॅडमीन हांव तो प्रयत्न करता की परफॉर्मन्स ओरिएंटेड शिकोवप आनी तसोच प्रोग्राम तयार करप. अशें करपाक जाता आनी तशें फ्युचर गोंयांत खूब बरें आसा. सारकें. फॅसिलिटीज आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. फक्त आमची एक जिद्द जी जाय आनी डेडिकेशन जाय तें आसपाक जाय आनी जातलें. बरोबर. आमी खूब बऱ्यो गजाली आयकल्यो सर तुमचे कडल्यान आनी म्हाका दिसता तुमच्या सारके जर गुरू मेळत जाल्यार अवश्य हे डेडिकेशन एक पूर्ण समर्पीत करप म्हणटा गायना खातीर किंवा जे तूं शिकता ताच्या खातीर ह्यो नक्की गोश्टी जातल्यो. आमच्या गोंयांत जंय प्रत्येक सोमारा शंकराच्या देवळान आमी भजनाक वतात, भजन करतात आनी ही आमची संस्कृती. थंयसर जायते नवीन नवीन भुरगे वाद्य शिकता, गायन शिकता. ते जरी आपल्या लेवलचे जायना पूण सुरवात तरी करता. तांकां एक बरी वाट मेळप खूब गरजेचें आसा आनी हेच सरान बऱ्या तरेन आमकां एक्सप्लेन करून दिल्लें आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुमी आयले, आमकां जॉयन जाले आयच्या ह्या दिसा आनी थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आनी फुडल्या स्वातेर आमच्या बरोबर आसतले नितीन सरदेसाय आनी मुकेश कुमार आमच्या बरोबर ह्या आमच्या आयच्या कार्यावळीन. सो पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.
Hello and welcome to our special program, State of Mind. And our guest today is a well-known name in the legal fraternity, Senior Advocate Nitin Sardesai. Welcome to you, sir. Thank you very much, Mukesh. Nice to be here on Prudent Media once again. I express my gratitude for having invited me on this program for the Statehood Day. So let me begin with wishing all the viewers of Prudent Media, as also fellow Goans, a very happy Statehood Day. Sir, as we know, on 22nd March 2020, things changed for all of us. The reason was threat of COVID-19 pandemic. Prime Minister Narendra Modi that day first announced a one-day Janta curfew, which was later extended as a long lockdown. It changed many things, and one was work from home. And if we talk in terms of court proceedings, a new protocol was introduced, that was online hearing. So, sir, how would you recall those events after 22nd March 2020? Well, as everything begins with generally experienced obscurantism, the court proceedings also began in the same fashion. There were a lot of apprehension on behalf of all the stakeholders, whether these proceedings in fact will be effective enough or not. But we could not forget one thing, or we should not forget one thing, that courts as an institution cannot shut down. It is the fundamental right of the citizen of India to have access to justice. So under the circumstances, in view of the pandemic, the courts had to evolve a particular method by virtue of which the litigants could be safe, the court staff and the judges could be safe. At the same time, the proceedings, which are of urgent nature at least, could be heard in a fair and a proper manner. So in these circumstances, one had to put up with whatever was happening. There were teething problems, no doubt. Right from the beginning, we have had a number of teething problems. We had no doubt had issues with electricity. We have had issues with net connectivity. And we also should not forget that all the lawyers, all litigants to that extent, are not computer savvy. So each one did encounter problems of getting this whole proceedings, first to set up the computer in a particular way. But I guess the younger generation are quite computer savvy. So most of our lawyers took help from our own children to get connected. Even today, my whole setup is organized by my son. So, sir, did you ever think that this lockdown and the process of online proceeding will go so long because it is happening till date? No, we were very hopeful that by the end of the last year, COVID scenario would change. No one expected a second wave. And we thought that we would be back with our robes into the courtroom. But unfortunately, that was not to be. Sir, everything has a positive and a negative side. According to you, what is one thing good and bad about online hearing? Well, as far as what is good about it is cost effective. The litigant need not travel the distance, nor the lawyers have to travel any distance to get to a court of law. They can sit in the precincts of their office or their own residences and deal with the litigation. And when we say that you could appear in any part of India, it is not necessary that you are appearing here in Goa itself or any tribunal in Goa. You could go anywhere. So therefore, that's the big plus, no doubt. But the negative side of it is, it is the fundamental of a democracy that the court proceedings have to be open court proceedings. The litigant is entitled to go to a court of law physically and witness his case being argued. Now, by doing
by going about in a VC proceedings, unfortunately, this right cannot be given effect to, and therefore to that extent, there has been a sort of a drawback in this system. One other thing is, one should know that it is only open court proceedings which ensures accountability and transparency. So this is where we have been affected by the VC proceedings. But sir, we have seen recently that Solicitor General of India easily appeared for the state of Goa before the High Court in a state appeal. So we can call it an advantage on that count? Yes, see, everything has got two sides. Every coin has got two sides. So they always say if you love roses, you should be always wary of the thorns. So yes, there are plus and minuses in any system. So as I had said, we could also appear in Delhi because of courtesy the VC proceedings. But it is not, my personal opinion is, it is not as effective as appearing personally before a court of law. So it sounds very impersonal when we appear this way in a VC proceedings. So do you think this feeling of not being personal is due to this online hearing is new thing? Yes, you could say to a certain extent that we are not accustomed to this particular mode of arguments. First and foremost, we are not accustomed to sit and argue. We all stand up and canvass our propositions. So there are, it's a matter of maybe practice. It is safe. It is no doubt safe. I'll tell you one of the famous poems of Rabindranath Tagore, which says that where the mind is without fear and the head is held high. Now, with pandemic going around and the virus mutating to become more dangerous, the mind was bound to be in fear. Now, in these fearful circumstances, to appear and plead a case before a court of law would be all the more difficult. But now, fortunately, the VC permits you to argue fearlessly. So, comfort of to appear before the court on sitting on chair is making you uncomfortable? Not really. But we are not accustomed to this kind of, even right now, if I had you to take my interview with me standing up, perhaps I would have felt more comfortable. And sir, one more thing, you said that it is fundamental right to for the litigants to appear before the court. Can you elaborate this a little bit? See, every right has a remedy. So if a person has a right, he has a remedy. He only has to find where that remedy is. Now, ordinarily, when we find this remedy, we approach a particular court of law and we present our case before it and seek redressal of our grievance. Now, this entire edifice of judiciary is planked or on a foundation that a litigant can come for the proceedings and get his case heard in person. If he does not want a lawyer, he could even appear in person. So therefore, the fundamental ethos, or in a democratic setup, it has always been that the court proceedings will be in open court and it will not be behind any curtains. Now, that's the only way that a litigant can understand what is going on in his case. He is entitled, that's his right to know what is happening in his case, how the learned judge takes a particular decision, and how his own lawyer argues. And now, because of the restrictions on this VC, somehow the litigants are not sent these links. The links are sent only to the lawyer. And the lawyer appears before the court on VC. So they don't get to see what is happening in their proceedings, which is unfortunate. Suppose, sir, do you have opinion that litigants should also get this link? Because personally, I have made representation before the High Court Registrar that we journalists who are the regular court reporters should be given the link. I am very much hopeful that we journalists will be getting this link very soon. But do you think that this will change a little bit scenario if the litigants also get the link? Yes, I am in agreement with you. My humble opinion is that
these are open court proceedings. So all the stakeholders should have an opportunity to witness those proceedings in person. If not in person, at least by a video conference. May it be the press or may it be the litigant. But I'll tell you, the problem why the public was not being given these links is for the simple reason is that, see, in a day, the court has innumerable proceedings and there are innumerable litigants there. To send these links to all these people and then to control them, in the sense not every litigant knows to mute his particular laptop or a computer. So whatever is spoken or discussed by them will amount to a disturbance in a court of law. And then the court can't have control over all this. While when it comes to lawyers, the lawyers are trained in a particular fashion that they undoubtedly will obey all those rules which are required to be followed by them once the court tells you that you are not to obstruct or disturb the court proceedings. So now the procedure which the court follows is when the two parties who are in the particular matter will only keep their speakers on, while all others can watch the proceedings. When I say all others, all other lawyers who are waiting for their turn can watch these proceedings, but they are to keep their phones off or the camera off. So there is no disturbance from their end. Sir, as a journalist, I am not allowed to visit in the trial court, lower courts these days, so I am not aware that what is happening during the trial. You will be better person to tell me. But do you think that this online hearing is not appropriate for the trial in sense of questioning, examining one witness and then cross-examination? Do you think that physical appearance of a defense advocate is much better than this online hearing in that sense? That's a very important question that you are posing. See, right now the evidence has not started in a court of law. There is no I think I am losing the picture. Is it clear? Yes, sir. The court proceedings have not started physically for the purpose of conducting evidence. As of now, it's only urgent matters which are being argued before a court of law. But if you try to stretch these VC proceedings for conducting of evidence also, I most humbly feel that that will not be effective for the simple reason is, see, the court atmosphere itself is a deterrent. The witness, when he enters the box and takes his oath, he knows that he is supposed to speak the truth and nothing but the truth. Now, being in a VC, one does not know where he's sitting, with whom he's sitting, who is prompting to him, and how he has to go about. So there is no way you can control what the witness is going to say. He could even have a person tutoring him all the way through when the cross-examination is happening. But that does not happen physically in a court of law because the judge is there. The lawyer can notice whether he is being prompted to or not. Sir, one thing we have learned that this online hearing is time saver and money saver. But absolutely right. Then suppose there is no threat of coronavirus and things become normal, then what would you pitch? Online hearing or physical hearing? I am a strong supporter of physical appearances. And according to me, those are the most effective appearances. I do not think any lawyer will disagree with this, nor do I feel the learned judges will disagree with this. Physical way is the only way to go about in courts. This is a stopgap arrangement which could be understood under the circumstances. And are you in favor of live telecast of court proceeding, which Supreme Court had said that it should be done long time back? Yes, I am very much in support of live proceedings, because live proceedings will only mean that the litigants can watch them. They can't participate in those proceedings, but the litigant can definitely watch what is happening in his particular case. So there are cases where litigants find it difficult to go to a court of law on account of various disabilities, financial or physical. So therefore, in these circumstances,
if they can sit at their home and witness what is happening, it's a big plus for them. Sir, my final question is that how have you been able to keep this coronavirus away from you till date? Well, on my personal front, I have been strictly following the SOPs of the government. I have been masking myself. I have not been going out much unless dire necessity. But as and when I stepped out, it was always by masking or double masking. I was not into public gatherings or congregations. Tried to stay at home as far as possible. And that was the best way that I and my family could avoid the virus infecting us. So according to you, भिवपाची गरज ना, but we have to be cautious and follow the COVID protocol. I do not know now. The भिवपाची गरज ना has become such a tagline. I will not use it. But yes, you have to take care, no doubt about it. The best line I would want to follow is stay home, stay safe, eat healthy, and do some exercises also for mental as well as physical. Thank you very much, sir, for joining us. I hope that things become normal very soon and we will meet again in the courtroom physically. Thank you very much, sir. Thank you very much. I also hope so. आता आमच्या बरोबर जोईतात फोंडे नगरपालिकेच्यो माजी नगराध्यक्ष तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटीच्यो रजिस्ट्रार मॅडम राधिका नाईक. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं गोंय घटक राज्य दिसाच्यो तुमकां हुनहुनीत परबी भेटयता. तुमकांय बी स्टुडंटान सगळ्यांक आनी तशेंच ही तुमची कार्यावळ पळयता तितले सगळे आमचे गोंयचे भयणी आनी भाव जे आसा तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन दिता. मॅडम म्हाका सगळ्यात पयलीं सांगात, आयच्या काळात वुमन एम्पावरमेंट ह्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा सध्या? विमेन एम्पावरमेंट म्हणटा ते खूपच आता फॅड अशे जावन गेल्यात. एक्चुअली म्हाका जर तुमी विचारीत जाल्यार वुमन वॉज ऑलवेज एम्पावर्ड. जर तुमी प्री हिस्टॉरिक टायम्स, मायथॉलॉजिकल टायम्स ताजे वयल्यान जर तुमी पळयत येतात जाल्यार आमचे पुराणांनी आनी सगळे आमचे जितले मायथॉलॉजी बुक्स आसा किंवा आमचे देव देवतांचे जे स्टोरीज आसा सगळ्या हातून वुमन एक पॉवरफुल अशी शक्ती अशी दाखयल्ली गेल्ली आसा. बरोबर. पूण मदीं काळान कितें तरी सोशल मुवमेंटाक लागून किंवा पेट्रियार्कीक लागून किंवा म्हणा डॉमिनन्स ऑफ मेल पॉवराक लागून बायलांची जी परिस्थिती आशिल्ली ती मातशी सोशली तांचो स्टेटस एक सकयल गेला आनी ताजे नंतरूच आमकां आतां हे वुमन एम्पावरमेंट आनी विमेन कॅपॅसिटी बिल्डिंग जशें आमी कोंकणीन म्हणटा सशक्तीकरण आनी सबलीकरण हे करपाची गरज आमकां आतां भासता. तेन्ना विमेन एम्पावरमेंट इज रियली व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज डे एंड एज. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे वुमन एम्पावरमेंट हे चालूच उरपाक जाय, जसं आधुनिकीकरण जशें वाडटा त्या पद्दतीन. चालूच उरपाक जाय. ताजी इम्पॉर्टन्स खूपच आसा. म्हणजे आता आमची जर लोकसंख्या तुम्ही पळयत जाल्यार 50% आर विमेन आणि प्रत्येक क्षेत्रान तुम्ही पळयत जाल्यार एड्युकेशनाच्या क्षेत्रान पळयत जाल्यार तुमकां दिसून येता की आयचे जे स्कूल्स कॉलेजीस आसा तातून चलयांचे जे प्रमाण आसा ते खूपच वाडिल्ले आसा. तशेंच तुम्ही एम्प्लॉयमेंट क्षेत्रान पळयत जाल्यार बायलो थंय बी फाटी ना. सो इन here you can see women entering and therefore women empowerment is very very important. Capacity building of women is very important. मॅडम म्हाका एक सांगा, तुमचो तसो वावर जर पळयत एकूण मेळून जाल्यार राजकीय मळारूय तुमी काम केल्लें आसा. फोंडे नगरपालिकेच्यो माजी नगराध्यक्ष तुमी आशिल्ल्यो तेन्ना
तुमचे राजकीय मळार सामाजीक मळार तुमचो त्या वेळार बरोच संपर्क आशिल्लो आतांय आसा आनी तुमचे हाजे व्यक्तिमत्वा प्रमाण तुम्ही आता सध्या शिक्षणीक मळाचेरूय वावर करतात गोवा युनिव्हर्सिटीचे रजिस्ट्रार म्हणून तुम्ही सध्या काम पळयतात शिक्षणीक मळाचेरूय तुमचो वावर आसा राजकीय सामाजीक आनी शिक्षणीक अशा तिनूय मळांचेर वावर करतना तुमकां आयिल्ले अनुभव कितें त्या विशीं थोडें सांगा हांवें हें खूबदां सांगलां भरपूर प्लॅटफॉर्म्साचेर हांवें हें सांगिल्लें आसा की 1996 पयलीं जर कोण राधिका नायक म्हणत आशिल्ले जाल्यार कोणूच वळखुचें नाशिल्लें आनी म्हजें जग हें फक्त म्हजी कॉलेज हांव कार्मेल कॉलेज ऑफ वुमेनान शिकयतालें थंय म्हजी कॉलेज आनी म्हजें घर आनी म्हजीं भुरगीं जशीं आमी म्हणटा चूल आनी मूल तशेंच म्हजें संवसार आशिल्ले आनी तातूंत हांव एक कॉलेजाची लेक्चरर म्हणून काम करतालें सो इतलेंच म्हजें संवसार आशिल्ले म्हाका जर तुमी विचारीत आशिल्ले की फोंडेची म्युनिसिपालिटी बिल्डींग ही खंय आसा जाल्यार ते सुद्दां म्हाका खबर नासता बरोबर पूण ह्या परिस्थितींतल्यान जेन्ना रिजर्वेशन आयलें बायलां खातीर तेन्ना म्हजे घोवाचे वॉर्डान ते कावन्सिलर आशिल्ले आनी म्हाजो त्या वॉर्डान रिजर्वेशन आयिल्ले कारणान थंयचे जे वोटर्स आशिल्ले तांच्यांनी इन्सिस्ट केले की म्हजे घोवान म्हाका थंय उबी करची म्हणून आनी हेंय आमी पळयत आयल्या की पॉलिटिक्सान रिजर्वेशनाक लागून खंय मेल मेंबर्स आसता ते एक वेळ आपले बायलेक किंवा आपले भयणीक किंवा आपले चलयेक उबी करता आनी एक्चुअली तेच स्वता थंय वचून काम पळयतात पूण आनी तशेंच कितें तरी दॅट वॉज द इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स एज फार एज आय वॉज कन्सर्न आनी खूब रिलक्टंटली हांवें हय म्हणलें आनी हांव पॉलिटिक्साच्या क्षेत्रान आयलें पूण एकदां जेन्ना हांव एंटर केलें न्ही तेन्ना हांवें ठरयलें की जर आमी थंय आसा जाल्यार कितें तरी आमकां लागून एक डिफरन्स येवपाकूच जाय or we have to work to bring about a difference because of me there has to be a change हांव जर त्या क्षेत्रान काम करता जाल्यार थंय कितें तरी बदल घडोवन हाडपाक जाय आनी ते बदल बऱ्या खातीर आसपाक जाय हें ठरोवनूच जेन्ना हांव 1996 पॉलिटिक्सान ग्रासरूट लेवलाचेर आयलें तेन्नाच्यान अजून मेरेन जे हांव वावर करता ते फक्त आनी फक्त इतल्या खातीर की म्हजे एक्सपिरियन्सांतल्यान किंवा म्हजे जे ज्ञान आसा किंवा ट्रेनिंग आसा ताजो फायदो जाता तितले लोकांक जावचो आनी तातूंतल्यान लोकांनी सुद्दां आपली उदरगत करून हाडची म्हणजे इन शॉर्ट तुम्ही अशें सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमचे कडेन नगराध्यक्ष पद आयलें तेन्ना तुम्ही स्वता तातूंत काम केलो म्हणजे बाकीच्या भशेन तांचो घोव किंवा तांचो बापूय बी काम करता तशें ना तुम्ही स्वता फिल्डार वचून काम करताली एक्झॅक्टली व्हेरी नायस व्हेरी नायस गमतीची गोष्ट तुमकां सांगता जेन्ना 5 वर्सां जावन गेले आनी परत वॉर्ड डी रिजर्व जालो आनी दादल्यांक रावपाक मेळटाले जाल्यार वोटर्स आयले आनी म्हजे घोवाक म्हणपाक लागले सर तुमी नाका आमकां मॅडमूच जाय मॅडम फुडल्या सुवातेर म्हाका एक सांगा सध्या आतां सगळे कडेन कोविडाचो एक भंय तयार जाल्लो आसा केसी ज्यो आसा त्यो आतां म्हणजे कोविड गोंयभर पातळिल्लो आसा अशा वेळार प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान एक भंय कसो तयार जाल्लो आसा एक स्ट्रेस कसो आसा कोविडा विशीं सो तुमी ह्या वेळार स्वताक ह्या कोविडाच्या भंया पासून पयस दवरपाक सकारात्मक रावपाक आपली तकली शांत दवरपाक सध्या तुमी कसो कितें ह्या कोविडाचो सामना करतात कोविडाक कशें तोंड दितात तुम्ही म्हणता ते खूपच खरें की हांगा जे कोविड ज्या प्रमाणान पसरला त्या प्रमाणान सगळ्या लोकांचे मनान भंय आसा स्ट्रेस आसा एंजायटी आसा आनी आमी शिक्षण क्षेत्रान पळयला की ह्या पॅन्डेमिकाचो सगळे तरेचे एडवर्स इफेक्ट्स म्हाका दिसता चड करून हेल्थ सेक्टरान जाला पूण शिक्षण क्षेत्रान तर खूपच जाला भुरग्यांचे एकेडेमिक जे हे आसा कार्यक्रम आसा ते सामकेच डिस्टर्ब जाल्ले आसा
आणि देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी इन द एज्युकेशनल सेक्टर. प्रत्येक लेवलाचेर, शाळेच्या लेवलाचेर, कॉलेजीस आनी युनिव्हर्सिटीन सगळे वटेन पळयत जाल्यार अनसर्टनिटी इज द मोस्ट सर्टन थिंग म्हणटा तशें. पूण ह्या काळान प्रत्येकान आपापली काळजी घेवपाकूच जाय, आपले फॅमिलीची काळजी घेवपाक जाय, आनी आमी जे रिस्पॉन्सिबल पोझिशन्सान आसा आमकां आमचे एम्प्लॉईजाची बी काळजी घेवपाक जाय, आनी आमकां तांचे भितर एक मेसेज स्प्रेड करपाक जाय की स्वताक तांणी कशें स्टेबल दवरपाचें, कशें स्ट्रेस फ्री दवरपाचें आणि कशें स्वताक पॉझिटिव्ह दवरपाचें, पॉझिटिव्ह थिंकिंग. हय, पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणप सोंपें, पूण जेन्ना सगळे वटेन तुमकां दिसून येता की तुमचे रिलेटिव्स किंवा तुमचे कोण तरी लागींचे लोक वता ह्या पॅन्डेमिकाक लागून, आनी केन्ना केन्ना तरी वायट दिसता की सादे मेडिकल फेसिलिटीज मेळनासतना उरून ते वता, तेन्ना तुमकां खूबच वायट दिसता. सो असले परिस्थितीन मन शांत दवरपाक it is really very difficult, but the best thing that one can do in such times, म्हाका दिसता meditation. Meditation is a very good thing that one should begin to practice. आणि कोविडच्या दृश्टीन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस म्हणटा ते खूपच गरजेचे आसा. आणि म्हाका दिसता की जे आमचे मेसेजेस आसा की you have to keep safe distance, you have to mask up. There is no better prevention than wearing a mask. Mask and sanitizing. Mask सुद्धा जर आम्ही वापरता जाल्यार it is the best thing. आणि frequent washing of hands. हे म्हाका दिसता हातूंतल्यान we can protect ourselves, we can protect our loved ones as well. आमचे सारखे लोक जे हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स आसा किंवा आनी पोझिशन्स आमी सांबाळटा, आमकां पर्याय नसता. वी हॅव टू बी वर्किंग ऑल द टायम. आणि असले परिस्थितीन आमी म्हणूंक शकना की आमी स्वताक आयसोलेट करून आमी घरानूच रावतली म्हणून, तशें जायना. कामां ही जावपाकूच जाय. सो तेन्ना भायर सरपाची गरजेचें आसता. आणि तसले टायमान वी हॅव टू टेक ऑल दीज प्रिकॉशन्स. करेक्ट. आणि मेन म्हणल्यार आमकां दिसून येता की काही लोक अजुनूय बी एंटरटेनमेंट, अजुनूय बी सोशल फंक्शन, रिलिजियस फंक्शन्स हांकां इम्पॉर्टन्स दीत आसता. सो तांच्यांनी स्वता खातीर आनी आपले फॅमिली खातीर सुद्धा मुद्दम काळजी घेवन हे अवॉइड करपाक जाय. बरोबर. खूप बरी मेसेज दिल्ली आसा तुमी मॅडम. आणि ह्या वेळार तुमी आमकां वेळ दिलो, आमकां मुद्दम तुमी व्हर्च्युअल जुळ्ळी, ताका लागून प्रुडंटाचे वतीन तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू सो मच मॅडम. हांव वता आसतना एकूच मेसेज दिवंक सोदता विमेन एम्पावरमेंटाचे दृश्टीन की जितले आमचे यंग चलयो आसा, जितले आमचे यंग विमेन आसा, प्रत्येकान एकूच गोष्ट याद दवरपाक जाय की द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज फायनान्शियल इंडिपेंडन्स. जर तुम्ही कितली कमी सुद्धा जावं, but once you have financial independence, you will always be able to make your voice heard, and that is the most important thing. सगळ्यांनी मुद्दम स्वताक केपेबल करून घेवपाक जाय की आत्मनिर्भरता हे खूप इम्पॉर्टंट आसा बायलां खातीर. आणि तातूंतल्यानूच they will be able to make a place for themselves and make their voice heard and be counted, and then they will be able to make a difference in society. बरोबर. तुम्ही खूप बरी मेसेज दिल्ली आसा. प्रत्येक बायलेन आज स्वावलंबी जावपाची गरज आसा, स्वताची वळख तयार करपाची गरज आसा, स्वताच्या पांयार कोणाचेरूच निर्भर रावनासतना स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय. आणि तुम्ही ताजी एक जिते जिवे उदाहरण आसा. खरेंच तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. परतून एकदा गोंय घटक राज्य दिसाची परबी. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. स्टेट ऑफ द माइंड कार्यावळीन आमच्या बरोबर जुळिल्ली फोंडे नगरपालिकेची माजी नगराध्यक्ष आणि गोंय युनिव्हर्सिटीची रजिस्ट्रार राधिका नायक. ओव्हर टू यू सचिन.
आमच्या बरोबर आत्ता आशिल्ले राधिका नायक मॅडम आणि खुबश्यो गजाली तिणी बीन सांगल्यो अँड स्टेट ऑफ मायंड ही कार्यावळ तुमच्या मुखार खास आयज आमी घेवन आयल्या कारण आयज स्टेटहूड डे मनयता आमचे गोंय घटकराज्य दीस आणि ह्या दिसा निमतान जायते व्यक्ती जायते गोंयचे नामनेचे व्यक्ती तुमच्या समोर आमी घेवन येता. नेक्स्ट सेगमेंट परत एक फावट हांव तुमच्या मुखार घेवन आयला अँड ह्या वेळार आमच्या बरोबर एंटरटेनमेंट म्हळ्यार फिल्म लायनींतले एक अशे दिग्गज अशे एक कलाकार आसा, एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. येस, तांची वळख म्हाका दिसता खूब जाणांक आसतली कारण गोंयचे अशे एक चित्रपट अशे एक फिल्म जे आयज सुद्धा लोक जे थिएटरान लागत लोक गर्दी करता पळोवपाक. इतले सुंदर अशे फिल्म आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. नाचुया कुपासार आणि ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक आमच्या बरोबर आसा बाड्रे बरेटो सर. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. थँक्यू. सर, आय स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. आयज सगळ्यान पयलीं सर तुमकां घटक राज्य दिसाची स्टेटहूड डेची परबी सर. थँक्यू. सर, थँक्यू सर. सर, पहिली गोष्ट आमी जी आमची फिल्म हिस्ट्री जी आसा गोंयची जी आमी लिबरेट जावच्या पयलींच्यान आसा कारण पयले फिल्म जे मोगाचो आवडो 1950 ह्या वर्सा रिलीज जाल्ले अँड देन जी कल्चर फिल्म कल्चर ते रुजत गेल्ले आसा. कशें पळयता सर तुमी ही जर्नी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री गोवन फिल्म इंडस्ट्री? I think it was started by the Goans in Bombay. I think they've started the first film, Aljeri Braganza and all those. So Nirmon जाऊं, Mogacho Avdo जाऊं, Amche Noshir जाऊं, they are all done by Goans who worked in the film industry in Bombay. Okay, so they started it and they did some amazing work. And post that there was a lull, I think, in the 70s and 80s, till it all came back in the 2000. From there, I think there has been some resurgence of Konkani cinema. That's where we stand today. There are many films being produced in the state. Yeah, but so that's where we stand as of now. सर, आजकाल तुम्ही त्या म्हणजे आम्ही जसे पळयता की येस डेफिनेटली नाचुया कुपासार एक म्युजिकल जर्नी ऑर एक सुंदर अशें फिल्म आमकां पळोवपाक मेळटा पण अशी खूब कमी फिल्मां पळोवपाक मेळटा जातूर एक म्हळ्यार बरे तरेची स्क्रिप्ट ऑर बरे तरेचे ट्रिटमेंट आमकां दिश्टी पडटा कंपेरेटिवली जी पयलीं जी फिल्मां आशिल्ली तातूंत म्युजिकूय एक मोठो भाग आसतालो की तातूंत म्युजीक इतली सुंदर आसताली. सो हे गॅप कित्या खातीर पडला अशें दिसता सर? See, the earlier films I think were done by the music directors, whether it's Aljeri or Frank Fenard and all. They were musicians of a certain caliber. So I think post that we have not ever explored this, and I think we will get there. Though we are comparing it to the old, out of quantity, the quality will come, and Konkani cinema will come to a better standards as we progress. सर, तुमकां कितें दिसता लायक आतां खुबशे फिल्म मेकर्स फुडें येतात अँड फिल्म्स करतात फक्त एक गोष्ट जी अजून पर्यंत खटकता ती म्हळ्यार ऑडियन्स बिकॉज जाय तसो ऑडियन्स मेळना एक कंप्लेन आसता बट बरी फिल्मां करीत जाल्यार डेफिनेटली येस मेळटा जशें आमी तुमचे एग्जाम्पल फिल्म जे आमी पळयतात सर. सो गोंयकारांक आनीक मोठ्या प्रमाणात फिल्मां पळोवपाक येवपा जाय अशें दिसता तुमकां? One is the audience definitely has to come. The other, which I've always been telling, is the venues. We definitely need more venues for Konkani cinema. And theater is not the route. I will again say the multiplexes is not the route for Konkani cinema. We will make losses. We need more venues which are state owned like ESG and Ravindra Bhavans, which has to be cinema ready and has to be given to the filmmakers. That's the only way. We have to create our own ecosystem, which is cinema ready. So otherwise it's difficult. सर, गोवा म्हळ्यार आमी आतां इतल्यो फॅसिलिटीज पळयता बिकॉज इन 1987 आमी स्टेटहूड आमकां मेळ्ळो इन 30th May 1987. सो आफ्टर दॅट एक जायती फॅसिलिटीज आमचे कडेन आशिल्ली एज अ स्टेट म्हणून आमी खुबश्यो गोश्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाक शकताले सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो बट बिफोर दॅट सुद्दां फिल्मां जाताली बरी जाताली. आमचे कडेन आतां कितें आसा साधन सुविधा म्हणू शकता ऑर जे गोवा इटसेल्फ इज अ ब्रँड आनी गोंय आमचे कडेन आसल्या कारणान आमी खुबशें आनीक कितें करूं शकता. सो हाजो फायदो आमी घेता काय? वॉट यू थिंक सर? See, if you look at the old films like Amche Noshir जाऊं नाजाल्यार Mogacho Avdo, they told the local stories. I think somewhere in between we started effing Bollywood
and we tried to tell stories in not so honest way. So the difference between Natsoya and the rest of the Konkani films or whatever is we didn't try to be Bollywood. We told our own stories in a very honest way. I think that is what touched the audience, and that's how it worked. बरोबर. सर बिफोर देर वॉज लायक की जास्तशे आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स जे आसताले दे वर गोईंग टू मुंबय एंड दे म्हणजे एसिस्टंट रावताले एडी रावताले दे टेक लायक कोर्सीस देर आनी खुबश्यो गोश्टी थंयसर शिकताले प्रॅक्टिकली शिकताले आनी मागीर गोंयान येवन फिल्मां करप किंवा मेळोन फिल्मां करप जाताली. आयज ती नॉलेज जी आसा फिल्माची ती तुमकां कशी दिसता? आयज बरी आसा, चड बरी आसा, और आनीकूय शिकपाची गरज आसा? कितें दिसता सर? I think, yeah, we have to raise the standard. There has to be more collaboration among the Goans to push it. Like how I think Kerala has done it very well, and their quality today is somewhere else. It's world class. So sessions ami korba jata. All of us have to come together because a lot of us are very talented and working in Bollywood in different talented Goans. So I think we have to collaborate and take it further. Collaboration is the way forward. So next question is आमी आमच्या गोंया कडेन एक USP आसा ते म्हळ्यार म्युजीक. जशें तुमी सांगलें की पयलींचे जे डिरेक्टर्स आसताले ते म्युजिशनूच आसताले आनी दे यूज टू मेक मुवीज एंड म्युजीक हेचेर चड फोकस करताले आनी गोंयान ते म्युजिकेचो एक लायक इन तुमच्या फिल्मांनी दिश्टी पडटा की एक USP आसा आनी एक कनेक्टिविटी आसा लोकां कडेन. प्रत्येका कडेन म्युजीक ही भितर आसता. सो ताजो फायदो खंय ना खंय तरी आमी घेवपाक आतां फाटीं उरले अशें दिसता. Yeah, I think, see, what has happened is, you can see we had created music, but we created in the old ways, like the live. Everything was live, and we spent a bomb on the music. Yeah, so similarly, if music can be produced well, and I think you shouldn't take shortcuts. Talent is there, but the way to compose and give it the due cost, whatever it takes, you have to push it harder, I think, and we will get there. There are talent is around. It's just that we have to produce and harness it together. बट ते डेडिकेशन आसा सर आसा भुरग्यां कडेन किंवा न्यू कमर्स जे आसा डेडिकेशन दिश्टी पडटा तुमकां? District Potta, but they are in a different zone, but you can always get them to your vision. I think so. That is possible. We did. Right now, if I set out to do, people might be more open. Earlier, they were not. They didn't know what I was setting out to do. But now, I don't think that's a problem. बरोबर. सर रादर देन दीस हाव गव्हर्मेंट, बिकॉज आता गव्हर्मेंटाची सुद्धा एक स्कीम आसा जी फायनान्शियल असिस्टंट दिता फॉर द फिल्म. तुम्ही कशे पळयतात ह्या गोष्टीकडे, गव्हर्मेंट असिस्टन्स टू द फिल्म? See, if the scheme doesn't come on time, then it's useless. Exactly. Okay, it doesn't work. If there are schemes and it is dispersed on time, then only it works for a filmmaker. Otherwise, it doesn't work for me. बरोबर. So the better way is for the filmmaker to be independent. I think you have to create an ecosystem where they survive without the help of the government. Then the voices in cinema will also be honest and they'll be brave. It won't start with any minister's photograph in the beginning of the film. Exactly. बरोबर. सर 2004तल्यान इफ्फी सुरू जाली गोंयान, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अँड ताजे नंतर काय नवीन फिल्माय आमकां दिश्टी पडली गोंयान प्रोड्यूस जाताना, गोवन फिल्म्स फुडें येताना. एक मिडियम आशिल्लो आमचे कडेन आनी आसा अजुनूय की आमचो जो टॅलंट आसा, जर बरो टॅलंट आसा तो पुराय विश्वा कडेन पावोवपाक शकता, पुराय वर्ल्डान पावोवपाक शकता. आनी हाव इफ्फी कॅन हेल्प अस to promote or to produce a new film जे आमचे भुरगे आसा, जे अपकमिंग भुरगे आसा तांकां प्रमोट करपा खातीर? I don't know how IFFI can help us. IFFI can only expose us to good cinema. That's it. Beyond that, it's up to the individual to push. Like how I came to Bombay, and I learned the craft, correct? And I made a film after 20 or 25 years in the industry. So it didn't happen overnight. Barabar. So I think everyone has to take that route and learn the craft and then tell the stories. So I think it is possible. You don't need IFFI. You can do it without IFFI. Barabar. Also, it is possible. Sir, coming back to Natsuya Kupa sir, because एक इरा दाखयल्लो आसा ह्या फिल्मान, and
तो इरा दाखोवपाक पयलीं तुमी तो अणभवचो पडटा एज अ डिरेक्टर सुद्दां तुमचें विज्युअलायझेशन करचें पडटा. पयलींचें गोंय आनी आतांचें गोंय डिफरन्स खूब आसा. कितें दिश्टी पडटा सर, कितें जर्नी आशिल्ली गोंयची अशी दिश्टी पडटा आनी हाव यू ट्राय टू मेक इट, म्हणजे लोकां कडेन एक कन्विन्स करचें पडटा हा दीस इज एट म्हणजे 80s 90s काळ आसा तो, कशें आशिल्लें सर? See, the idea is we set the film in 65 to 75. So the idea was to document the Goa which had gone. Exactly. That was one of the reasons. So then Magid Bariksan to how to execute that era. So you need to keep your eye on the detail and make sure that nothing of the contemporary world comes into the frame. So ती मातशी बारीकसाण करपा जाय and then that effort is there. And then the production design, everyone comes together to get the vision out. I think you can do excellent cinema in Goa and telling our own stories, whether it's period or whether it's contemporary. I think there are many stories to be told. I think Konkani cinema can go much ahead. सर एक म्हाका दिसता एक एक्सपेक्टेशन खूब वाडला लोकांचे आनी आमचेय बीन तुमचे कडल्यान. सो एनी अदर प्रोजेक्ट जो आमकां बेगीन पळोवपाक मेळटलो सर? There are a couple of projects. Right now, I can't do a project which is big. I'll have to come to a smaller project. Yeah, and tell it honestly. So there are a couple of ideas which are running. So once the times change, we will attempt it for sure. Exactly, sir. Because I think Goa deserves more. एक्झॅक्टली सर, आमकां खूब आनी मुवीज तुमचे कडल्यान पळोवपाक मेळपाक जाय. अँड आयच्या ह्या दिसा खातीर तुमी टायम दिलो सर, खरेंच थँक्यू व्हेरी मच. अँड वन्स अगेन स्टेटहूड डेच्यो परबी सर तुमकां. थँक्यू. गोंय घटक राज्याच्या निमतान प्रुडंटान दवरिल्ली ही ल्हानशी डिजिटल कॉन्क्लेव, हाजो फाटलो हेतू इतलोच आशिल्लो जशें आमी नांव दिलां ह्या कॉन्क्लेवाक स्टेट ऑफ मायंड. राज्याच्या मना भितर सद्याक कितें चल्लां आनी तें जाणून घेवपा खातीर वेगवेगळ्या फिल्डांतल्या मानेस्तांक आमी डिजिटली तुमचे म्हऱ्या हाडले, तांचे अनुभव हाडले, ते फाटल्या 1 वर्सां भितर कितें शिकले, कितें चुकलें आमचें, कितें सारकें जालें. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार भविश्या कडेन पळयतना आमचो अप्रोच कितें आसपाक जाय, भुमिका कितें आसपाक जाय, विचार करप कशें आसपाक जाय आनी प्लॅनिंग कशें आसपाक जाय. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांची ही फक्त मुलाखती न्ही, अनुभव कथन न्ही, जाल्यार ज्यो इन्सायट्स तांणी दवरल्यात. कारण आज आमी वेगवेगळे जे लोकां कडच्यान आयकल्यात त्यो फक्त कोणाची तिसऱ्याची काणी न्ही, जर ते आमी आनी तुमी फाटल्या 1 ते 1.5 वर्सां भितर ज्या तरेन जीण सारल्या ताचो जिवंत अनुभव. आनी हो जिवंत अनुभव आनी ह्या अनुभवाचो फायदो आनी ह्या अनुभवांतलो लेसन्स घेवनच आमकां घडये मुखाल्लें 1 ते 1.5 वर्स वाटचाल करची पडटली. सो मदल्या अशा टप्प्यार ह्या पॅन्डेमिकाच्या आज आमी आसात आनी फुडलीं 1 ते 1.5 वर्स गजाली नॉर्मलायज जावपाक वतल्यो. कशी पळोवप ह्या 1.5 वर्सां कडेन, कितले प्रॅग्मॅटिकली पळोवप, कॉशियसली पळोवप, एट द सेम टायम सर्वायव जातनाच रिवायव जावप. आय थिंक ती गजाल प्रत्येकाच्या अनुभवांतल्यान आयल्या, ते स्पिरिटूय आयलां आनी तो आशावादूय आयला. आज ह्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या मुहूर्तार आमी इतल्याचेर थांबतात. परत दीस आसतले, ओकेजन्स आसतलीं, तेन्ना अश्योच कॉन्क्लेव्स आनी अशीच अनुभव घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यांत येतले. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.